1 Raza chapter 16. Baasha आड Sorvesporachem Utor Hananichea पुताक जेहूक आयलें. हांवें तुका धुलींतलो वयर काडलो आनी म्हजे पोरजे इस्रायेला वयर फुडारी केलो. पूण तुवें जेरोबोआमाची खोटी वाट धरून आनी म्हजे पोरजे इस्रायेलाक पातकांत पडूशी करून तांच्या पातकां वरवीं म्हजो राग choddo-so केलो. पळय, हांव बाशाचो आनी ताच्या ghorannयाचो भस्म कोत्तलों. हांव तुजें ghorannें नेबाताच्या पुता जेरोबोआमाच्या ghorannया सारकें कोत्तलों. बाशाच्या ghorannयांतलो कोणूय शारांत मरत जाल्यार ताका सुणी खातोलीं आनी कोणूय उक्त्या मोळार मरत जाल्यार ताका वारेवेलीं सुकणीं खातोलीं. बाशाचो उरलोलो इतिहास ताणें केलें तें सगळें इस्रायेलाच्या राजांच्या इतिहासाच्या पुस्तकाचेर बरयलोलें आसा न्हय. बाशा मेलो तेन्ना ताका तिरजांत पुरलो. ताचे फाटल्यान ताचो पूत एला सोदरेर चडलो. सर्वेस्पराचें उतर हानानीच्या पुता जेहू provadia उदेशी बाशा आनी ताच्या ghorannया आड आयलें, कित्याक ताणें सर्वेस्पराचे नदरे मुखार ताणें वायट तें केलें. आपल्या खोट्या कर्तुबांनी ताचो राग choddo-so केलो आनी तशेंच जेरोबोआमाच्या ghorannया सारको जावन ताणें ताचो नास केलो. इस्रायेला वयर एलाची राजवटकी 886 to 885. जुडाच्या राजा आसा हाचे राजवटकेचे 26व्या वर्सा बाशाचो पूत एला इस्रायेलाचो राजा जालो. ताणें तिरजांत 2 वर्सां राजवटकी चलयली. ताचो एक सेवक जिम्री ताच्या अर्द्या रणगाड्यांचो फुडारी ताचेर आड उप्रासलो. तो तिरजांत आसतना तिरजांतल्या राजमहालाची जबाबदारी आसलोल्या अर्जाच्या घरांत पिवन लाल जालोलो तेन्ना जिम्री भितर सरलो आनी ताका मारून उडयलो आनी ताच्या जाग्यार आपूण सोदरेर आयलो. हें सगळें जुडाच्या राजा आसाच्या 27व्या वर्सांत घडलें. तो सोदरेर चडटाच ताणें बाशाचें आख्ख्या ghorannयाक मारून उडयलें. एकूय दादल्याक जावं तो सोयरो वो इश्ट ताणें जिवो धरूंक ना. जिम्रीन बाशाचें आख्खें ghorannें नोपयत केलें. अशें जेहू provadia उदेशी सर्वेस्पोर बाशा आड उलयलोलो तें खरें जालें. बाशा आनी ताच्या पुता एलाच्या पातकांक लागून आनी इस्रायेलाकूय पातकांत पडूंशें केलें देखून आनी तशेंच आपल्या हलकेपणा वरवीं सर्वेस्परा इस्रायेला देवाचो राग choddo-so केलो देखून हें सगळें घडलें. एलाचो इतिहास ताणें केलें तें हें सगळें इस्रायेलाच्या राजांच्या इतिहासाच्या पुस्तकाचेर बरयलोलें आसा न्हय. इस्रायेलांत जिम्रीची राजवटकी 885. जुडाच्या राजा आसा हाचे राजवटकेच्या 27व्या वर्सा जिम्रीन तिरजांत 7 दीस राजवट चलयली. तेन्ना लोकान एका फिलिस्तेव शारांत जिबेथोनांत पेणे केलें. जिम्री राजा आड गेलो आनी राजाक जिवेशी मारलो. ही खबर पेणे केल्ल्या लोकान आयकली. हाका लागून त्या दिसा आख्ख्या इस्रायेलान फौजेच्या फुडाऱ्या ओम्रीक तोंबून इस्रायेला वयर राजा केलो. उपरांत ओम्री आनी ताचे बरोबर आख्खें इस्रायल जिबेथोनांतलें भायर सरलें आनी तिरजाक वेदो घालो. शार ताब्यान घेतलें म्हूण जिम्रीक गमतूच तो राजमहालाच्या घोडांत गेलो. आपणा वयर राजमहालाक उजो लायलो आनी मेलो. सर्वेस्पराचे नदरे मुखार वायट तें करून जेरोबोआम चल्लो ती खोटी वायट धरून आनी इस्रायेलाक पातकांत पडूंशें करून ताणें केल्ल्या पातकांक लागून अशें घडलें.
जिमरीचो उरलोलो इतिहास आनी ताचें खारास्तान हें सगळें इस्रायलाच्या राजांच्या इतिहासाच्या पुस्तकार बरयलोलें आसा न्हय. हाचे उपरांत इस्रायलाच्या लोकांचे 2 फांटे जाले. एका फांट्यान जिनाताच्या पुता तिबनीक राजा करूंक ताचो पाटलाव केलो. दुसऱ्या फांट्यान ओमरीचो पाटलाव केलो. पूण ओमरीचो पाटलाव केल्ल्या त्या लोकान जिनाताच्या पुता तिबिनीचो पाटलाव केल्ल्या लोकांचेर जैत व्हेलें. असो तिबनी मेलो आनी ओमरी राजा जालो. ओमरीची इस्रायला वयर राजवटकी 885 to 874. जुडाच्या राजा आसाच्या राजवटकेच्या 33व्या वर्सा ओमरी इस्रायलाचो राजा जालो आनी ताणें 12 वर्सां राजवटकी चलयली. हांतलीं 6 वर्सां ताणें तिर्जांत राजवटकी चलयली. तेन्ना रुप्याच्या 2 किकारांक ताणें शेमेरा कडलो समारियाचो दोंगर घेतलो आनी थंय एक शार बांदलें. शेमेर त्या दोंगराचो मालोक आसलोल्यान त्या शाराक समारिया नांव दिलें. ओमरीन सर्वेस्पराचे नदरे मुखार वायट तें केलें. आपल्या पुर्वजांहून अदीक वायट तें ताणें केलें. तो नेबाताच्या पुता जेरोबोआमाचे खोटे वाटेन चल्लो, इस्रायलाक पातकांत पडुशीं केलीं आनी आपल्या हलकेपणा वरवीं सर्वेस्पराचो राग चडसो केलो. ओमरीचो उरलोलो इतिहास, ताणें केलें तें सगळें, ताची पदवी हें सगळें इस्रायलाच्या राजांच्या इतिहासाच्या पुस्तकाचेर बरयलोलें आसा न्हय. ओमरी मेलो तेन्ना ताका समारियेंत पुरलो ताचो पूत आहाब ताचे उपरांत सदरेर चडलो. आहाबाची इस्रायला वयर राजवटकी 874 to 873. जुडाचो राजा आसा हाचे राजवटकेच्या 38व्या वर्सा ओमरीचो पूत आहाब इस्रायला वयर राजा जालो आनी इस्रायला वयर समारियेंत ताणें 22 वर्सां राजवटकी चलयली. ओमरीच्या पुता आहाबान सर्वेस्पराचे नदरे मुखार वायट तें केलें आनी आपल्या पुर्वजांहून वदीक वायट तें ताणें केलें. ताणें कांयच न्हय जाल्ले भाशेन नेबाताच्या पुता जेरोबोआमाची खोटी वाट धरली. सिडोनियानी राजा एतबाल हाचे धुवे जेजेबेला लागीं तो लग्न जालो आनी उपरांत वचून बालाची चाकरी केली आनी ताचे मुखार सरपटलो. समारियेंत बांदलोल्या मंदिरांत ताणें बाला खातीर एक वेदी उबारली. आपणा आदीं आसलोल्या सगळ्या इस्रायलाच्या राजांहून अदीक वायट करून आहाबान सर्वेस्परा इस्रायलाच्या देवाचो राग चडसो केलो. ताच्या काळार बेथेलाच्या हियेलान जेरिको शार बांदलें. नुनाच्या पुता जोशुआ उदेशी सांगलोलें तशें ताणें बुन्याद घाल्ली तेन्ना ताचो मालगडो पूत अबिराम मेलो आनी दारवंटे घाल्ले तेन्ना ताचो धाकटो पूत सेगूब मेलो. देवाचें उतर